भाग्यवंत कुर्साची दबाजीक परब सप्टेंबर 14 जराल प्रस्तावन आज पवित्र सभा जेजू कुर्सार मारल्या भाग्यवंत कुर्साक मान करता. ह्या कुर्साक जीव दिवचो कुरीस म्हणी आपयतात. कुरीस जेजूच्या जैताचो संकेत जावन आसा. हें फेस्त आमकां जेजूक कुर्सार मारल्या नीज कुरीस सोदून काडल्या दिसाचो उगडास करता. कॉन्स्टंटायन रायाच्या आवयन भाग्यवंत हेलेनान हो कुरीस 326 इस्वेंत सोदून काडलो. पापा सायब फ्रांसीस भाग्यवंत कुर्सा विशांत उलोवन म्हणटा, भाग्यवंत कुरीस आमकां सलवणी आनी जैता विशांत उलयना बगर मरण ताच्या वरवीं जिवीत फावो जाता म्हणलें सत परगटता. तर भाग्यवंत कुर्साचें महत्व आमच्या जिणेंत समजून घेवया, आमच्या जिणेचें कुरीस उखलून घेवया आनी जेजू संगीत चमकूंक ह्या संभ्रमांत करपा मागया. पयल्या वाचपाक प्रस्तावन आयचें पयलें वाचप देव इस्रायल परचेक विकाळ सर्पातावन राखचे विशांत उगडापय करता. मरुभुमींत इस्रायल परसा देवा विरोध फुरफुरता देखून देव तांचे मदें विकाळ सरप धाडटा. पूण लोक आपली चूक वळखून मोयजे मुखांत्र देवा थंय फाटीं आयिल्ल्या वेळार कशें देव तांकां राखता म्हूण विवरसुचें हें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. दुसरें वाचपाक प्रस्तावन आयचें दुसरें वाचप जेजूचें वर्तेपण आमकां उगडापय करता. जेजू देव जाल्यारय ताच्या पदवेक सरी जावन तो रावूंक ना, पूण देवाची कुशी स्विकार करता आनी मनीस जावन जल्मता आनी कुर्साचें मरण आपणावन तो वर्तो जाता. तर खालतेपण आपणावंक प्रेरण दिवचें हें उतर आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. शुभवार्तेक प्रस्तावन आयची सुवार्ता आमकां देवाच्या मोगाच्या गुणाये विशांत कळयता. देवान मनशाचो विशेश रितीन मोग केलो. मनीस देवा तावन पयस गेल्यारय ताका सांडून घालूंक ना, पूण आपल्या पुता मुखांतर ताणें ताका साल्वार केलो म्हणलें सत परगटता. तर ही सुवार्ता आतां आमी चिंत दिवन आयकुया. भावार्थ्यांची प्रार्थना. पयलें, पवित्र सभे पासून सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या वडिलांक तुज्या कुर्सा सावळेन दवर. तांणी भाग्यवंत कुर्साचें भक्तीपण सगळ्या सुवात्यांनी परगटिशें तांकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता हांव. दुसरें, देशा पासून मोगाळा बापा, आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी दुबळी, निर्गतीक आनी युवजणांचे समस्या समजून सर्वांच्या उदरगते पासून योजना मांडून हाडूंक वावरुशें तांकां तुज्या जणवायेन भर म्हूण मागता हांव. तिसरें, पिडेस्तां पासून दयाळा बापा, कॅन्सर, एड्स आनी इतर पिडे वरवीं कश्टूंच्या सर्वांक तुजी बुजावण लाभय. तांच्या पिडेन सोंसणीकाय आनी तांच्या एकसूरपणांत सांगात लाभय. अशें तांचें जिवीत बरवशान जिवंक तांकां तुज्या कृपेन भर म्हूण मागता हांव. चवथें, काजारी जोड्या पासून विस्वासी बापा, सबार काजारी जोड्यांक भुरग्यांचें देणें लाबूंक ना. तांचेर तुजी दयाळ दीस घाल. तांच्या काजारी मोगाचें फळ जावन तांकां भुरगें वेगीस फावो कर म्हूण मागता हांव. पांचवें, फिरगज कुटुंबा पासून कनवाळ्या बापा, ह्या देव मंदिरांत जमल्या आनी विविध कारणांक लागून मिसाक येवंक नातल्या सर्वांक तुज्या मोगान आरावन धर. कुर्साचें भक्तीपण आमच्या काळजांत वाडय. आमचे जिणेचें कुरीस आमी स्विकार कर. जेजूचो पाटलाव करूंक आमकां तुज्या ससायन भर म्हूण मागता हांव.